वैजकी महाविद्यालय आणि गोय दंत महाविद्यालयाच्या पदव्युत्तर शिक्षण प्रवेशा खातीर रिजर्वेशन क्रायटेरिया फाटली 14 वर्सां जाली बंद आसा। या खातीर SC, ST आणि OBC विद्यार्थ्यांचेर अन्याय जाला। सुमार 4 वर्सां ह्या संदर्भात वेगवेगळ्या संघटनांनी पाठपुरावो करून लेगीत सरकार हाची दखल घेना। देखून सरकार ह्या बाबतींत पुरायपणान अपेशी थारला असो आरोप रामराव वाघ हांणी केला। या विशयाचेर भासाभास करपा खातीर आयतारा 30 ऑक्टोबराक म्हापशा प्रगती संकुलाच्या भंडारी समाज हॉलांत बसका आयोजित केल्या अशी माहिती तांणी दिल्या। तुम्ही जाणत असतले की गोवा मेडिकल कॉलेजाची जी पोस्ट ग्रॅज्युएट म्हणजे MD आणि MS तेच प्रमाणे गोवा डेंटल कॉलेजाची जी पोस्ट ग्रॅज्युएट सीट्स असतात ताचे ॲडमिशन हे ऑल इंडिया कोटा आणि गोवा कोटा म्हणजे स्टेट कोटा असे 50-50% असतात। सो ती सुमार 60 सीटां जी असतात गोवा कोटाची तांकां भरतना अजून कितलीशीच वर्सां जाली, 14 वर्सां जाली सध्या रिजर्वेशन क्रायटेरिया लागना। सो SC, ST, OBC ह्या सगळ्या कॅटेगरींतल्या लोकांचेर हो खूब अन्याय जाला आणि ताका लागून एक फाटली 3-4 वर्सां तरी सातत्यान वेगळ्या संघटना वेगळ्या व्यक्ती हे पाठपुरावो करीत आसा। पूण अजुनूय आतां अंदूचें एडमिशन सुरू जालां, ऑलमोस्ट काबार जाला, पूण अंदूचे पोस्ट ग्रॅज्युएट एज्युकेशन एडमिशना वेळार हो कोटा इम्प्लिमेंट जालो ना। ताका भरपूर कारणां सरकार दिता, पूण पळयल्यार अशें दिसता की खंय तरी चालढकल चल्ल्या। जेन्ना पोरू गव्हर्मेंटान एक नोटिफिकेशन काडलें, मागीर रोखडेच थोडे जाण कोर्टान गेले, ताजे फाटल्यान गव्हर्मेंटान जी कितें हालचाल करपाक जाय आशिल्ली की ह्या गोष्टीक चालना दिवपाक ती जाली ना। खूब व्यक्ती पाठपुरावो करीत आसात, पूण गव्हर्मेंट सिरियस आसा अशें दिसना आनी ह्या पाठपुयेचेर हो इशू डिस्कस करपाक आनी OBC, SC, ST समाजाचेर ह्या रिजर्वेशनाच्या बाबतींत एडमिशनाच्या बाबतींत जो कितें अन्याय जाता तो डिस्कस करपा आनी ताजे फुडले स्टेप डिस्कस करपाक एक मिटींग सगळे जी समाज संघटना आसा OBCच्या अंडर वा SC, ST जी रिकॉग्नायज संघटना आसात तांचे अध्यक्ष, सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष, सेंट्रल कमिटी, बाकीचे कोणी कार्यकर्ते, बाकीचे राजकीय नेते, MLAs, आमदार, ZP वा MP हे सगळे मेळून हाजेर एक विचार विनिमय करपा खातीर म्हणजे जो ह्या मुवमेंटाक जो कोण तेंको आसा तांचो सगळ्यांचो आदार घेवन हाजेर कसो उपाय काडपाचो आनी सरकाराक कशें तयार करपाचें की हे एडमिशन तांणी हे रिजर्वेशन तांणी दिवपाक जाय अशें। ताका लागून म्हापसा जे प्रगती संकुल आसा, भंडारी समाजाचो हॉल आसा बोडगेश्वर देवळा कडेन, थंय आयताराक 30 तारखेक 3 एक मिटींग आयोजीत केल्या आणि ताका हे सगळ्या संघटनेक सगळे संघटनेचे प्रतिनिधी हजर रावचे असो म्हाजो उलो आसा।